8. देवाचे वेदी सोरी. देवाचे वेदी सोरी haweta kushal kai sontos makan di dolia. Devashi viswas dorun haweta. Devashi viswas dorun haweta. Dus los war muchirka. Tu viswashi morkoloi. Tu chaorchi donrachi. Doin maka vartakoi. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी दिनाच्या नव्याच्या चवथ्या दिसान आसात आनी आयज भाग्यनास आमकां आपयता आमचे भितर दोन तरेचे आत्मे जे आमचे चाली रितीन आमकां मार्ग दाखयतात ते तसले आसात. आमी देवा मुखार उबी रावून आमी देवाचे भोगले जायतो वेळ सारून आमकां खंयचो आत्मो आमच्या जिवितांतल्यो निश्चय करूंक आपयतात ते आमी ओळखून घेवंक गरजेचें. हेंच तो आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार आयज पवित्र सभा भाग्योन जाकोबाची परब संभ्रमता. भाग्योन जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव दोगांय जेजूचे शीस. आनी भाग्योन जाकोब जेन्ना तांणी जेजूक पुनर्जीवन जाल्लो अनुभवलो ते जेजूच्या वावरांत मुखार गेले आनी ते मरूंक देखून तयार जाले. आनी तो हेरोद अग्रिप्पा हेरोदीचो नातू हाचे ह्या राजाच्या हाताकाल ताका मरण फावो जालें. म्हज्या भावान भयणो, आमी आमचो भावार्थीचे दर्या आनी जेजून दिल्लें आमकां कार्य मुखार वचूंक आमकां शक्ती आनी कृपा देवा लागीं हे मिसाच्या भेटेन आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना. देवा कडसून आमी पयस गेल्यान हाका लागून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाची उच्चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्पदिदारा ससनाचे देवा, आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक
साक्षी दिवंक तुज्या दोन पुतान भितरलो पयलो भाग्यवंत जाकोब तुवें विंचलोय. ताचे साक्षी वरवीं लोजी आनी भिरांती विणे भावार्थ प्रगटोवंक उच्चारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताचे विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोली दुसरी चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे तांव उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेचे आयदनांनी आमी व्हरताव. सगल्या जिन्साच्या गोश्टांचो भार आमी सोंसताव, पूण चेपन पडनाव. आमी गोंडोलांक सांपडटाव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगताव, पूण ओसाड पडनाव. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरताव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेत आसतना जेजू पासत आमकां मोन्नाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मोन आमचे सोबे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सोबे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मोन आसून आमी सोत मानतां देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडोन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो सबाब जातलो रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया, रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. सोबाब रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. सोबाब रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जशे नेकेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सोबाब रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. वेता वेता दुकाबुरी चोरलीं हातांत घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. सोबाब रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू हरशीं आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक हाताक आनी दुसऱ्या दाव्याक हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतल्यान तुमच्यान पिवंक जाता? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. भोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणाच हरशीं आपोवन हाडून सांगलें, अनभावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी ताचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले स्वतेच्यो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करून आनी समेस्तांची सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत कसलेंय डिसिजन वा कसलो निश्चय करतलीं जाल्यार आमचे आत्मीक जिविताचेर नदर मारूंक चड गरजेचें. आनी आयज सांत इनास आमकां हेंच करूंक आपयता. आमच्या जिवितांत 2 तरेचे आत्मे वावरांत आसतात आनी आमची भावना उत्पन्न करूंक, आमची जिवितांत भितरलें सगळें उत्पन्न करूंक हे दोनूय आत्मे आमकां दाखयतात. पयलो म्हणल्यार एक बरो आत्मो, अपवित्र आत्मो, आनी दुसरो वायट आत्मो जो आमकां वायट मार्गार व्हरतात तो. आनी हें सगळें सांत इनासाक केन्ना घुमून आयलें, जेन्ना सांत इनास झुजांत ताचो पांय मोडटा आनी तो ताका घरा व्हरतात, पेकोणीक रिकवरी करूंक ताका घरा व्हरतात, तेन्ना ताका ही शिकवण मेळटा. तेन्ना ताका फकत ताची कुडीचीच पेकोवणी न्हय, पूण ताच्या आख्ख्या आत्मीक जिविताची पेकोवणी ताका मेळटा. जेन्ना तो ताच्या घरा आसता तेन्ना ताका जायती, तो पयलो एक झुजारी, तेन्ना ताका न्हू राज आंगणांत राजा मुखार पदवी मेळपाची जायतो ताका खोशी. पूण जेन्ना तो हें पेकता आसतना तो पडयता वा चिंतता ह्या गजाली वयर, तेन्ना ताका खोशी भोगताली. पूण ती खोशी ती ताका चड उगत रावना आसली, पूण ती थोडोच वेळ ती आसताली. पूण जेन्ना तो सांतां भक्ताचेर तांचे जिविता वयर तांचे नियाळ कोत्तालो, तेन्ना ताका ही खोशी भोगताली की जायतो वेळ तो तातूंतूच उरतालो. आनी हेच भाशेन ताका गमन येता की आमचे भितर 2 तरेचे आत्मे आमकां आमचें जिवीत चलयतात. एक बरो आत्मो जो आमकां सासणे खुशालकाय दिता, आनी एक वायट आत्मो जो आमकां वायट मार्गार चलोवन थोडोच वेळ आसलेली खोशी ती आमच्या जिवितांत येता. मोगाच्या भावान भयणो, हेंच करूंक आज भाग्यवंत इनास आमकां आपयता.
आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी असलेंच एक चित्र पळयता. जेबेदेवाचे पुताची आवय तांचे पासत जेजू लागीं विनंती करता की तांकां ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक. तांणी चिंतूंक ना, तांणी नियाळ करूंक ना देवाचें खरें कार्य कितें तें. आनी ताकाच लागून ते हे वायट आत्म्याचे काल ते ताची आवय बी जेजू मुखार येता आनी तांकां ते पदवेचें पोजिसांव तांकां जाय आसता. आनी हाकाच लागून जेन्ना मोगाच्या भावान म्हयनो आमी वायट आत्म्याक पाळो उरता तेन्ना आमचेच मदें न्हय पूण आमच्या सरभोंवती जायतीं त्रास जातात, जायतीं वाद विवाद जाता. कित्याक आमी पळयता शुभ वर्तमान देखून जेन्ना हांचे जेबेदेवाच्या पुताचे विणवणी आयकल्या उपरांत दुसरे शीत तांचेर तिडटात, तांचेर रागा जातात. आनी हेंच जावन आसा काम मेड्या आत्म्याचें जो आमकां वायट परिस्थितींत घालता तसलें. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत पडटा तेन्ना जायते फावटी आमी जायते फावटी चिंतना नियाळ करिनासतना जायतीं रॉंग डिसिजन घेता. आनी आयज भाग्यवंत इनास आमकां हेंच करूंक आपयता. देवा मुखार वेळ सारून मागण्यांत वेळ सारून आमचें खरें आमकां देव खरें कितें दाखोवंक सोदता ती देवाची खरी खोशी कितें तें आमकां नियाळूंक तो आपयता. तर आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमचें मागणें हेंच जावं दी की आमी जेन्ना कसलेच परिस्थिती आसतना देवा मुखार येवन देवाचेच आमचो भावार्थ धरून आमकां देव त्या वेळार कितें आमकां जाय तें देवाचीच खोशी कितें ती आमी मानून घेवंक आमी आमकां हीच कृपा आनी बोड आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37 कितें घालताय त्या उंड्यांत. कितें घालताय त्या उंड्यांत, कितें घालताय ते खालची, यानी बाबाच्या हातान कितें वेलीर दवरताय. कितें घालताय त्या उंड्यांत, कितें घालताय ते खालची, यानी बाबाच्या हातान कितें वेलीर दवरताय. म्हजो आत्मा आनी कूड, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मा आनी कूड, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सुम्या जिचून आपल्या कश्टा मरणाची काल्च सगळ्या दंतां भितर भाग्यवंत जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सुम्यान आमचे खातीर घेतलेल्या रक्ता स्नानाचो उगडास काडून हे पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमचीं पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय, पूण भाग्यवान धर्मता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बापा करस न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawaratacho good porgotuya. तुझ्या कोर्सा आनी पुनर्जीवन मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमी तुका मुखार फाव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मता
आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची याज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचन अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उद्दार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र चुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D15 पेज नंबर 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. तुझे
प्रार्थुया. भोव मागाल बापा, तुज्या धर्मताची परब समरुंबून ह्या दिनवसीच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. बाकीयोन जाकोबा भाशेन हे संवसारांत जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आनी ताचे कश्टांचे काळशींतल्यान पिवन स्वर्गार जेजूचे महिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लोयलाच्या भाग्यांत इनासाक मागणें. लोयलाच्या भाग्यांत इनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेच्या राखण्याखाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडां व्हड महिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचें हातयार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता आनी आतां तुजे पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनो वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचेंय जिवीत देवाक समर्पिता. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इनासा इश्टा जेजूच्या. Corsa